फोन तो बिजी आ रहा है। फोन तर बिझी आता. अरे सर तो यहाँ फोन पे बात कर रहा है. अरे पात्रा हांगासर फोनाचेर उलयता. तुम थोड़ा रुको, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ. तूं मातसो राव, हांव फोनाचेर उलयतां. ठीक है सर, मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ. बरें पात्रा, हांव गाडयेन हांव तुजी वाट पळयतां. ड्रायव्हर थोडा गाडीचा दरवाजा खोल दो. ड्रायव्हर मातशें गाडीचे दार उघड. सॉरी आपको वेट करना पड़ा. सॉरी तुका वाट पळची पडली. कोई बात नहीं सर. काय प्रॉब्लम ना. अभी चलो. चल आता. यार मेरे को एक बात बताओ. मका एक सांग. गोवा में सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है? गोव्यान सगळ्याकून व्हडलें मार्केट खंय हा? मापसा. मापसा ही गोवा का सबसे बड़ा मार्केट है. सगळ्याकून व्हडलें मार्केट मापसा. मापसा की दुकानें खोलने का और बंद होने का टाइमिंग क्या रहता है? म्हापशेची दुकानां ओपन जावपाचो आनी बंद जावपाचो टाइमिंग कितें आसता? सर सभी दुकानें खोलने का एक ही टाइम नहीं रहता. सगळीच दुकानें एकाच टाइमर ओपन जायना पात्रा. सभी दुकानें अलग अलग टाइम पे सवेरे 6 से 9 बजे तक खुलती है. सगळी दुकानां वेगवेगळ्या टायमार सकाळची 6 ते 9 मेरेन ओपन जाता और शाम को 6 बजे से 11 बजे तक बंद हो जाते हैं. आणि सांजचे 6 ते 11 म्हटल्यार बंद जाता. अच्छा. भैया क्या आपने नाश्ता किया? भाई नाश्ता केलो तुवें? जी नहीं सर, सवेरे मैं जल्दी घर से बाहर निकला था. ना पात्रा, सकाळी हांव घरांतल्यान बेगीन भायर सरलोलो और मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं नाश्ता कर नहीं पाया. आणि बिजी आसलो म्हणून हांव नाश्ता करूंक पावना. आपने पूछा इसलिए शुक्रिया. विचारले म्हणून थैंक यू. अरे शुक्रिया किस लिए? मैं भी कुछ खाया नहीं. थैंक यू किरण, हांवें पासून काय खावंक ना. चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके नाश्ता करते हैं. चल खंयच्याय बऱ्याशा रेस्टोरंटान वचून नाश्ता करूया. ठीक है सर, जैसे आप चाहें. बरें सर, तुका जाय तशें. रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशा.